भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय असा की इलेक्शन लागीं पावपाक लागलां आनी त्या दृश्टीन हालचाली सुरू जाल्यात. कांय जाण म्हणटात नोव्हेंबरान जातले, कांय जाण म्हणटात डिसेंबरान जातले, उद्देजक म्हणटात फेब्रुवारी जावचें. पूण एक गजाल कळटा की गाडी गियराक पडली. आतां ते गियर ते टॉपाक ती गाडी डिसेंबराक पावतली, नोव्हेंबराक पावतली काय फेब्रुवारीक पावतली ते मागीर, पूण गाडी गियराक पडली. आतां प्रत्येकाची गाडी जी आसा त्या गाडयेची परिस्थिती कितें ताजेर आमी आज उलयतले. लौकीक बाब शिलकार आसा म्हजे बरोबर, पांडुरंग बाब गांवकर आसात आनी लौकीक सगळ्यांत पयलीं व्हडले गाडये वयल्यान सुरवात करया. जी म्हळ्यार भारतीय जनता पक्ष, जाणी आज सारकी गडगंज मिटींग घेतली पणजे. NDA एलायन्स बिलायन्स सगळे आपोवन घेतली आनी तांची एक प्रॉब्लेम जाला. ती मिटींग पळयतकीर आमकां दिश्टी पडटालें तांचो प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी जाला. म्हळ्यार आमचे हें म्हणचें पडलें तें कितें अनफॉर्च्युनेट परिस्थिती की BJPचे कितलेशाच मतदारसंघा भितर BJPच्या विरुद्ध BJPचेच उमेदवार आहात, इच्छूक उमेदवार आसात. थंय काँग्रेसीचो कोण दिसत ना. आतां काँग्रेसीची परिस्थितीची आमी मागीर येवया, पूण हो जो प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी आसा तो पक्षाक, भारतीय जनता पक्षाक कितलो त्रास करतलो. मेनली रुलिंगान आसा ते आनी तेंचे प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी खुबशे कडेन कित्या खातीर जाले तर तेंच्यांनी फाटल्या एका 10 जाणांक भितर घेतले, मागीर बाकीचे जॉयन जाले थोडे इलेक्शना टायमार रिजायन जावन. तेजे उपरांत ह्या फावटी तेंच्यांनी 8 जाणांक भितर घेतले आनी खूब जाण इत्सुकू आहात जॉयन जावपाक. ह्या खातीर तेंचे कडेन आशिल्लेच लिडर पयलीं आनी आतां एक एक करून वाडले तेंचे. सो हो प्रॉब्लेम तांकां चड जातलो, कारण जेन्ना हें जाले उपरांत इलेक्शन अनावन्स जाल्यार एकट्याक टिकेट करता, जो इत्सूक आसता तो दुखावता, तो एक वेळ पार्टीन रावन दुखोवपाचें ते कितें वाट लावपाची ती लायता, नाजाल्यार दुसऱ्या पक्षान वयता टिकेट घेता, ते काम करता. आनी हें फाटली कोर आयची मिटींग जाली ती आयज सगळे एलायन्स पार्टनर बी सगळे जेंचे MLA आहा तेंचे MLA बरोबर मिटींग जाली. बट तेजे पयलीं 2 दीस पयलीं कोर ग्रुपाची मिटींग जाली. थंय हो विशय येयलो आनी स्पेशल तो निलेश काब्रालान काडलो. आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी धरून काडलो तेणी, पण मागीर सगळ्याक घ्यायलो तो विशय की आपल्या हितून कशे गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आपूण हाडटा म्हणून दुसरे लोक सांगपाक लागले, जे पार्टींतलेच आहा ते मागीर खंयचे डिपार्टमेंट ते सुद्दां सांगले तेणी ह्या डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी आपल्या खातीर कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावल्या अशें क्लेम करता. सो आपणी कॉन्टेस्ट करपाचो फुडें तुमी आपल्या कॉन्टेस्ट करपाक दितले, आपूण घरा वचूं, हे असल्यो गजाली तेणी थंय विचारल्यो. आनी विचारता इतलें सुद्दां म्हटलें तुमी दोगूय बसोन, म्हणजे मुख्यमंत्री आनी प्रेजिडेंट, तुमी दोगूय बसोन फक्त पळयता कांयच करिना म्हणून ह्या हेजेर सुद्दां पावलो. इतलो रागान तो उलयतालो. आनी मागीर हें सांगता आसतना तेणी सांगलें की सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. हांगासर BJP वर्सीस BJP जातल्यान आमकां फटको बसतलो, ही गजाल तेणी थंय मांडली. आतां वेरेज आयज मिटींग जाली तितून कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर कितें कितें आनी करपाक जाय अशें दिसता. तुमची सद्या सिच्युएशन, डेवलपमेंट खंय आहा, सिच्युएशन तुमचे सगळ्यो गजाली तांकां विचारले. हांगासर आयच्या मिटिंगेक सर्वे बी असो हें कांय जावना. पण ह्यावू मिटिंगेक कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या हेजे वयल्यान अलायन्स पार्टनराची पार्टी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑफिस ओपन करपाक बी सोदता असले हेजेर 2 मंत्र्यां मदीं वाद जाल्ले आयच्या मिटिंगेन. सो हो प्रॉब्लेम तांकां इलेक्शन पर्यंत कळचें ना तांकां. पण इलेक्शन जेन्ना टिकेट हें जातली तेन्ना तांकां कितलो फटको हाजो परिणाम दिश्टी पडटलो. हय पांडुरंग बाब, काय BJP तुगेली मॅनेज करतली, काय हो परिणाम आनी हो जो फटको आसा तो बसतलो. कारण प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी भितर तो विचित्र प्रॉब्लेम आसा. कांय व्यक्ती ज्यो आसात त्यो मुख्यमंत्र्याक खूब लागींचे आहात. दुसरे वटेच्यान कांय भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आसात. आतां आमी एक गजाल पळयली, घडये अशाच परिस्थितींतल्यान तुगेले खंय तरी 4 ST लिडर एक कडेन आयले, एका माचयेर बसले आनी तांणी एक सिग्नल दिलें की बाबा गृहीत धरनाका म्हणून. सो ह्यो ज्यो सगळे रिअलायनमेंट्स जावपाक लागल्यात त्यो BJP मॅनेज करतली, कारण तांचे कडेन गोंया सरकार आहा, केंद्रा सरकार आहा काय म्हणून, काय थोडे जे हे मनीस आसात नाकापेक्षा मोती जड कशी परिस्थिती जातली. BJPचे म्हटलें जाल्यार एक
मोठी पार्टी गोंयांतली म्हणून कांय जाणांक दिसता की आमकां तिकीट मेळचें आनी त्या बोवान आपूण निवडून येतलो. दोन गोश्टी आसा, एक तुज्या कडेन बरे पयशे आसा, तयारी तुवें केल्या जाल्यार, आनी दुसरी BJPची किंवा कोणा तरी बऱ्या पार्टीची तिकीट जाय पडटा. सो अशें म्हाका दिसता सावथ गोंयांत तूं तशें म्हटलें न्ही की मुख्यमंत्र्याक क्लोज आशिल्ले लोक सावथ गोंयांत आतां तयार जायत आसात आनी थंय BJPचे आमदारय आहा. स्ट्रॉंग होल्ड स्ट्रॉंग हय सामकें बरे आमदार आसा आनी नवीन बॅच एक तयार जाता आनी दर इलेक्शनाक एक 10-20% लोकांची तिकीट कट करतात ते. 30 ते 40% लोक नवे निवडून येतात, 30 ते 40% आसलेले लोक पडटात. तो ही सगळी हे आसा, गणितां आसात. पूण म्हाका दिसता BJP कडेन तो एक विशय येतलो आनी लास्ट ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबरान हो एक संघर्श दिसतलो BJP भितरच आनी मागीर बंडखोरी दिसूंक शकता, दुसऱ्या पार्टीची तिकीट घेवप किंवा पक्ष लडप हे BJPन जाल्लें आसा हेज्या पयलीं. आमी पळयलां की पार्से लक्ष्मीकांत पार्सेकर बीन तवडकर हांच्यांनी पयलीं करून दाखयला पक्ष बीन लडपाचे प्रकार सगळे. सो जातले. सो म्हाका दिसता पूण आनी तुवें दुसरो विशय जो आहा तो सुदीन ढवळीकर किंवा MG पार्टी म्हणजे अलायन्स ज्यो आसात BJP वांगडच्यो तांकां ज्या जाग्यार चान्स दिसता तो काय तुमचे सगळे कडेन मागना. जो अलायन्स म्हणून लास्टाक तो कितें करतलो, आपणाक 3-4 जागो दिया म्हणटलो, दिना जाल्यार तो भायर सरोनूय मगो म्हणून स्वतंत्र लडटले ते अशें जावं शकता. पूण ते ताका चान्स ज्या जाग्यार दिसता अशा जाग्यार ते कॉम्प्रोमायज BJP कडेन करचे ना अशें म्हाका दिसता सर. सो आत्तां कांय ना पूण ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर इलेक्शन केन्ना आहा जाता ते पळोवन युतींतलो संघर्श आसत किंवा पार्टींतलो BJP पार्टींतलो संघर्श आसत एकामेकाच्या विरोधांतलो तो उघड जातलो फुडल्या 4-5 एक जो हो आरोप आसा की बिफोर वी गो टू काँग्रेस, हो जो आरोप आसा की हे जे नवीन एस्पिरंट्स तयार जातात तांकां पक्ष तयार जावपाक दिता, कारण हे दुसरी पक्षांतले एस्पिरंट्स न्ही, ते आपल्याच पक्षांतले एस्पिरंट्स. तांकां भारतीय जनता पक्ष आपूण जावन तयार जावपाक दिता आनी दिता जाल्यार कित्याक दिता? जे आतां हे नवे एस्पिरंट तयार जाला म्हणटा पळय ते इच्छा दाखयता कॉन्टेस्ट करपाचे असेंब्ली इलेक्शन ते एक्चुली पयलीं पासून पार्टी बरोबर आशिल्ले चडशे लोक आहा ते आनी पार्टीन पयलीं पासून आशिल्ले पार्टीन सामके एक्टीव आसता. सो एके वटेन जो हें केलो तुमी बसून फक्त पळयता म्हणजे तेंच्या नजरे मुखार त्यो गजाली परत परत येयले आसतना हे कांयच करिना म्हणजे ते जावपाक दिता आसतले तांकां तयार. कारण BJP अशी बी काम करता की एका परत चड ऑप्शन तेंचे कडेन आसपाक जाय. लास्ट टायम जेन्ना अचानक मायकल सोडून गेलो तेन्ना तेंचो प्रॉब्लेम खूब जालो, तांकां कोणूच कॅन्डिडेट ना, तांकां जोसेफाक हाडून टिकेट दिवची पडली. असली सिच्युएशन तेंचेर ह्यान पयलीं येयलें आसता. सो हे कोणी फक्त तांकांच ग्रूम करून दवरलें सेकंड फळी तयार केली ना जाल्यार हे टर्म्स एंड कंडिशन्स दवरपाक लागतले. हे विशय पार्टी हँडल करता तेचोच एक भाग आसतलो. हे पार्टी तांकां सेकंड लायन तयार करून दवरता, तुमी गेल्यार आमची दुसरी फोर्स आहा तांकां गॅसार दवरिल्ली बरी म्हणून अशें दिसता पांडुरंग बाब की मुद्दम पक्षान तुगेले प्रत्येक मतदारसंघा भितर एक पर्याय तयार करपाचें सत्र चलयलें सद्या. हें पयलीं जाय नाशिल्लें. आत्तां जर पळोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका दिसता सावर्ड्या संकेत आर्सेकर आसा, विश्वनाथ पुरो दळवी जो आहा तो फोण्या, सगळ्यांक खबर आसा. रोहन गांवस देसाय आहा तो कुडचड्यार. हे काय यंग ह्या दुसरे भाशेचे जे आसा BJPतले लोक ते तयार जाता, तांच्यांनी आपलें काम सुरू केलां हें सगळ्यांक खबर आहा. सरकाराच्या मदतीनच तें काम सुरू आसा. म्हाका दिसता हो जो मुद्दो आहा हेजो लौकिकान म्हटला तो की फाल्यां कोणूय मागीर उठून मायकल गेलो तेन्ना कोणूच तांच्या कडेन नाशिल्लो. सो अशें जर केन्नाय कोणी सोडून गेले बंडखोरी केली जाल्यार कितें. सो हो एक ऑप्शन आसता. पूण BJP जेन्ना तिकीट दिता अशें आमी पळयलां की व्हडली बंडखोरी BJPन जायना, ते सांगता ते आयकचें पडटा तांकां. 1-2 लोकांनी अपक्ष म्हणून भरले आनी तांकां पश्चातापूय जाल्लो आसा. पूण हे BJPची एक ही स्ट्रॅटजी आसा की दुसरो कोण बंडखोरी करून थंय वयर सरलेलो अशें जावना. म्हणून म्हाका दिसता की हांकां पाठबळ जे आसा जे कोण भुरगे नवीन तयार जाता दुसरी बॅच दुसरी फळी ताका BJPतलोच सपोर्ट आहा भितरल्यांचो, ना जाल्यार ते जावचें नासलें. तुवें बंडखोरीची उलयलें, आतां आमी थंडखोरी उलोवया. थंडखोरी म्हळ्यार कितें लोकीक की दुसरो पक्ष जो आसा व्हडलो तो म्हळ्यार काँग्रेस. सो BJP भितर आमी बंडखोरीची गजाली उलयतात, काँग्रेसी भितर आमी थंडखोरीच्यो गजाली उलोवया. तुवें लास्ट गोंया भितर इतले सगळे आंदोलनां जातात, गोंया भितर इतले सगळे ज्वलंत विशय आसात. लास्ट तुवें काँग्रेसीच्या आमदारांक पळयल्यार कितले दीस जाले? लास्ट म्हाका दिसता एक सगळे येयल्ले ते फ्युनरलाक केतन भाटीकाराच्या पयर थोडे म्हाका
फादर बॉल मॅक्साचे फ्युनरलाक काल कितें थंय दिसलें पण जे इश्यूज घेवन लोकां मुखार येवजा पळय न्हू थंय आमकां तशी आमी 2007 ते 2012 BJPची एजिटेशनां पळोवन येयल्ले मनीस की बारीक बारीक विशयाचेर कशें एजिटेशन बिल्ड करप आनी ती सरकाराक वीक करप हें पळोवन येयलें तेजे उपरांत BJPचें सरकार येत सावन आमकां तसली एजिटेशनां पळोवपाक मेळना आनी काँग्रेसीक चान्स आहा काँग्रेसी कडेन तितलो आपलो वोटर बेज आहा ते करपाक शकता कार्यकर्ते आहा तशे पण ते तेंचे कडेन जायना आमी लास्ट सुद्दां जर पयरचो विशय पळयलो स्मार्ट मिटरा खातीर अमित पाटकार हितून गेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान स्टिफनासाठी बसलो स्टिफनान ताका बरोच खाल्लो त्या विशयाचेर सुद्दां तेणी आर्ग्युमेंट घातले तेणी ताका कावंटर केलो तेणी खाल्लो ताका थंय आमदार कोणूच ना मातसो एक दबाव पडटलो जाल्यार 3 जाण आमदार आहा तुमचे आमदार कोणी आसल्यार तो ऑफिसरूय मातसो त्या हितून कंट्रोलान उरता वा तो म्हणटा विशय मागीर मंत्र्याक हँडल करून आपूण थंय पार्टी हेणे एक्चुली कावंटर केले स्टिफनान तो विशय घेवन येयले ते सो हे असल्या विशयांचेर जंय तेंच्यांनी मायलेज घेवपाक जाय थंय काँग्रेसीचे आमदार खूब कमी पडटा कितें जालां काँग्रेसीचे आमदार पांडुरंग बाब खंय आहात कारण लौकीक म्हणटा आतां लौकीक जनरली तर सगळे कडेन सगळे गजाली पळयता तो म्हणटा आपल्याक लास्ट 2 फ्युनरलां दिसल्या म्हणटा आमदार कितें चल्लं काँग्रेसीचें तें इलेक्शन बी एक 6 म्हयन्यांनी आसा हाजी तांकां जाणीव आसा अशी दिसता पळयल्यार त्यांच्या भितर रिफ्ट आसा आणि पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर वर्सेस युरी आलेमाव हे फाटले 4-5 म्हयन्याच्यान चालू आहा तांचे आनी भितर अंतर्गत वॉर सुरू आसा पार्टी भितर पूण दुसरे वाटेन पार्टीन कॅन्डिडेट सोदप हे कामय तांच्यांनी बरें चालू केलां बरे कॅन्डिडेट म्हाका दिसता फोंड्याच्या इलेक्शनाक सुद्दां ते जिखतले आशिल्ले जर जाल्ली जाल्यार ती जावना तो विशय वेगळो अशें तरेन भितरल्यान कामय सुरू केलां की तो बरे लिडर जे जिखू शकतात अशें सोदपाचें कामय सुरू आसा पूण तूं म्हणटा अशें की आमदार खंय दिसना पार्टीच्या कार्यक्रमाकय दिसनात कसल्या आंदोलनाकय येता ते येयनात आसात ते ऑपोजिशन लिडर म्हणून एक पोस्ट आहा युरी आलेमाव त्या पोस्टार आसा सगळ्यांक खबर आहा पूण युरी खंय आसा असो प्रश्न जेन्ना पडटा तेन्ना युरीक सोदचो पडटा म्हणजे बाकीचे 3 आमदार तशें म्हणटा ते नाच ते आमचो काल्लूस बाबा आहा तो कोणाच्या आनी खंयच्या फंक्शनाक तुका खंयच्या दिसतलो असो फुलां घेवन आसा वयता तो मेळटा तो पूण तो तुका पार्टीच्या कामान ना सो पार्टी म्हाका दिसता थळणावल्या ती पार्टी मातशी हें आहा अमित पाटकर आपले पद्दतीन प्रयत्न करता पूण जे तरेन ती उर्जा मेळपाक जाय आशिल्ली पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक तशी परिस्थिती काँग्रेसी भितर सद्या ना सामकें सगळें थंडशें पडल्या भशेन वातावरण आसा बरोबर कितें कारण लौकीक हाजें वाटलें कारण पळय लोकांनी स्वाभावीकपणान विरोधी पक्षा कडच्यान अपेक्षा दवरची पडली तो विरोधी पक्ष सद्या कशें आहा की तातूंतली वीय दिसना आनी रोदय दिसना तुका आनी रोदांच खंय गेल्या ते कळनात त्या पक्षाची सो ह्या परिस्थिती भितर एक सामान्य मतदार जो आसा जर ताका सरकारा विरुद्ध एक असंतोश आसा ताणें कोणा कडेन पळोवपाचें आनी जेन्ना तुगेले मोठी इश्यू राज्यां भितर चालू आसात ताजेर तुगेले काँग्रेस पक्षाचें स्टेटमेंट सुद्दां येना येता तेन्ना तुगेले जशें पांडुरंग बाबान सांगलें आंदोलन म्हणून काँग्रेस पक्ष करपाक वता आनी थंय आमदारच आसना ही जी परिस्थिती चल्ला पळय काँग्रेसीची तुका दिसता एक 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन बी आहा अशें तांकां जाणीव आहा म्हणून पण तेंचो एक्चुअली काँग्रेसीचो प्रॉब्लेम तो इलेक्शन अनावन्स जाल्या उपरांत ते फूल एक्टीव जाता तो पर्यंत ते हे पयलीं आमी पळयलां आनी दुसरें तेंचो प्रॉब्लेम पयलींचें राजकारण आतां उरलें ना आतां लोकांक कंटिन्युअस कनेक्टेड आसपाक जाय नाजाल्यार RG सारकी पार्टी येता आनी ते तुजे 10% वोट घेवन वता कारण तुमी खंय तरी कमी पडले म्हणून आनी दुसरे आमदारांचे एकदां अशेंच गिरीशान गिरीश सोडंकरान इंटरव्यून म्हटलेलें गोंयचो CM बरो आहा तो दोनी वाटांनी खेळटा हे प्रकार मदीं मदीं दिसपाक लागता की ह्या मुख्यमंत्र्याचो जो डेव्हलपमेंट करपाची जी स्ट्रॅटजी आहा तो ओपोजिशनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां अशे तरेन काम करता की ते मातशे खंय तरी मातशे बॅकफुटार रावताय ताका पयलींचे आमी कुंकळेचें फंक्शन कितलींशींच कामां तेणी कुंकळे व्हडलें फंक्शन केलें ते आसले बाकीचे मंत्री आसले सो आतां सेंटराच्यान तेंच्यानी थंयचो हायवे बायपास करून हाडला ते एक मेजर काम आनी ते मेजर काम केन्ना आतां युरी आमदार आसतना जाता न्हू मातशें तरी पाटयेर नांव येतलें वा तेजें क्रेडीट खंय तरी तेणी मागलेलें म्हणून क्रेडीट उरता ह्यो सगल्यो गजाली ऑपोजिशनाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार सो म्हाका दिसता तो एक प्रॉब्लेम आसतलो की बरे तरेन कामां जाता म्हणटकूर मातशें बॅकफुटार उरता काय कितें जाल्यार आपली ती जाली ना जाल्यार लौकिकान सामकें सभ्य भाशे भितर सांगलें की मुख्यमंत्री जो आसा तो बऱ्याच प्रमाणात ओपोजिशनाक मॅनेज करता म्हण अशें लौकिकान म्हणलां अशे शब्द हांव तातूंतलो सार काडटां की अशें लौकिकाच्या म्हणण्याचो अर्थ म्हणून कारण ताणें बरे सारके सभ्य सामके सोजवळ भाशे भितर सांगलें तुका दिसता की ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन
अशी कळाशी तयार जाल्या की तुगेले तो ओपोजिशनाच्या आमदारांक कसोच तो दुस्मान म्हूण पळयना आनी ओपोजिशनाचे आमदार ताका दुस्मान म्हूण पळयना. सो आतां परिस्थिती अशी जाल्या की हे विरोधी पक्ष काय विरोधातले सत्ताधारी असो एक प्रश्न पडना तुका. तुजो दुसरी लायन आहा पळय ती सारकी करेक्ट आहा की विरोधी आमदार मुख्यमंत्र्याक आपलो दुस्मान म्हणून पळयना. हय मुख्यमंत्री कोणाकूच पळयना हय पूण विरोधी आमदारय पळयनात न्ही. हय आपली कामां करून घेवपाची. म्हाका केन्ना तरी तुवें आयकलां ह्या ऑपोजिशन लिडरांनी की CMाचेर म्हणा किंवा आनी कोणाचेर एक दोन मंत्री सोडले जाल्यार ते कोणाचेर तांचे टार्गेट नासता. राज्याचो लिडर म्हणून मुख्यमंत्र्याचेर तांचेर केन्नाच तें नासता. तेका ते टार्गेटच करिनात. हेंचे हेचो अर्थ सगळें बरें चल्लां. सामकें. हय म्हाका दिसता एक फावट भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन सुद्दां तेजी तुलना केल्ली आसा विरोधी आमदारांतल्या कांय मनशांनी. सो हे सगळें पळयलें जाल्यार मुख्यमंत्री शिकला आनी मुख्यमंत्री हे सगळें बरे तरेन म्हाका आतां आपल्या फाटल्यान मुख्यमंत्री आपूण शिकला तांकां बरे तरेन शिकयता. बरे तरेन म्हणजे आमच्या खातीर न्ही तर BJP खातीर तो मॅनेज करता. तो मुख्यमंत्री आपूण शिकला आनी तांकां शिकयता. सामको अशी सद्याक परिस्थिती आसा. सामको एक उतर काडनात न्ही कसल्या विशयाचेर येयलो. हय आतां म्हाका ऑपोजिशन आसा ना म्हणून कळना. ह्यो विशय आयला तेन्ना एक्चुअली चिंतपा लागलो की लास्ट काँग्रेसीचे आमदार आमी खंय पळयल्ले काय म्हणून. 2027 जर BJP सरकार फॉर्म करता आनी ते मागीर मुख्यमंत्री डिसायड करपाची एक प्रॉब्लमेटिटी आसता न्हू. ते ओपोजिशनाचे हे आमदार आहा पळय तेंच्यांनी काम पळयलां ते सुद्दां म्हणपाक प्रबोधक करा परत करा आमकां मातशें बरं. विरोधी पक्षाचे सुद्दां मत विचारल्यार तुगेले ते BJPचोच मुख्यमंत्री कोण प्रमोद सावंता करचो बरोबर हे सांगतले ते. इतली सद्या तांगेले सौहार्दाचे संबंध आसा म्हणटा. दुसरी वटेच्यान ती जी काँग्रेस आनी जी गोवा फॉरवर्डाची अलायन्स नांवाचो एक प्रकार आसा जो विजय बाब सरदेसाय परत सांगताले हे 2027 मेरेन म्हणून ताजी व्हॅलिडिटी सोंपपा पावली. आनी व्हॅलिडिटी सोंपपा पावतकीर आतां गोवा फॉरवर्डान आपल्याली मेंबरशीप ड्रायव्ह स्टार्ट केल्या. वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कॅन्डिडेट तुगेले घालपाचे प्रकार सुरू केल्यात. आयडेंटिफाय करपाचे प्रयत्न सुरू केल्यात. सो गोवा फॉरवर्डाचें कितें चल्लां तांकांय काँग्रेसीचे विश्वास ना सद्या. प्रसंग जर पडलो जाल्यार बाबा आमगेली बोट घेवन आमी दर्याक वचपाचें इलेक्शनाच्या अशें बी तुका दिसता काय कितें. प्रमोद जावं येता आनी ताका मातसो एक आतां तो RGPच्या हेज्या उपरांत मतभेद तयार जाले. RGPन झगडी जाली मनोज सोडून गेलो मनोज परब. सो म्हाका दिसता आत्तां गोवा फॉरवर्डाकय दिसपाक लागला की काँग्रेसूय खंय सारकी जाग ना तेची. काँग्रेसचे आमदारय जाग करिनात. सो हांगा चान्स आसा तो गोवा फॉरवर्डाक हो जो हे आसा वोटर तो जर आपल्या कडेन एक मेंबर म्हणून जर येता पयली जाल्यार तो एक ट्राय करपाक ताका चान्स आसा. आनी म्हाका दिसता तो फायदो गोवा फॉरवर्ड घेवपाक सोदता आनी ताका जावूय शकता हो फायदो. कारण हे दोन पार्टी ज्यो आसा RGP आनी आपलो काँग्रेस हाचे सद्या काय येना. RGP आपल्या झगड्यानच आसा बिजी आनी काँग्रेस तर ते आमदार आमी उलयले तशें ते आमदार जाग्यार ना. सो हो एक वॅक्यूम जो आसा न्ही आत्तां जर ऑपोजिशन कोण तरी जाय लोकांक कोणाक तरी एक बाबा सरकाराच्या विरोधातले जे मत हे करतलो आपले व्यक्त करतलो जाल्यार कोणाक सपोर्ट जाय जाल्यार अशी एक पार्टी जाय. म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्डान तो वॅक्यूम पळयला आनी ते मातशे एक 4-5 म्हयन्या हय तेन्ना कळटलें जितलें मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू जाता तुका एकदांशी. पूण तेणी तें चित्र पळयलां हांगासरलें. करपाक जाय प्रमाण हांव कित्याक म्हणटना तो जावपाक जाय तेजें. पण लौकीक म्हाका एक गजाल सांग. गोवा फॉरवर्डान ज्या तरेन फाटले एक 6 म्हयने बिहेव केला ते पळयल्यार तांगे मेंबरशीप ड्रायव्ह बी बरी आहा. पण ते एग्रेसीव मोडा आसा अशें दिसता तुका. एग्रेसीव म्हणून एवरी असेंब्ली सेशन येयले पळय न्हू तेन्ना विजय सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बोलो तालुका वायज तेणी मिटिंगो घेतले दरबार टायप घेतले इश्यूज समजून घेतले. तो असेंब्लीन उलयता आसतना सगळे लोकांचे उलयतात. मिराबागचो येदो मोठो इश्यू जालो ताका सुत्रधार विजय आसलो. विजयानूच तांकां बरे तरेन भितर हाडले आनी ते सक्सेसफूल जाले तेंचे ते. मातशें रॉंग लिगली रॉंग वा ते कायद्यान बसना पण सक्सेसफूल जाले ते करून दाखयले. सो विजयाक तो एक पॉयंट आहा. दुसरे MGP सरकारा बरोबर आहा. ओपोजिशनांतल्यो रिजनल पार्टीज खंयच्यो RGP नाल्यार गोवा फॉरवर्ड. जेन्ना गोवा फॉरवर्ड RGP बिस्कटपाक लागला तेंचे म्हाका दिसना फुडें टायम येता तो खुबशे जाण सोडून वचपाक लागले. आयज शिरोडा ब्लॉक सांगता आमकां सांगा शिरोडा ब्लॉक हो बेस्ट परफॉर्म केल्लो ब्लॉक असेंब्ली इलेक्शना. बरे वोट्स काडलेले तेंच्यांनी. ते ब्लॉक म्हणटा आमकां कित्याक बाबा अशें केलें. इश्यू जर सांतांद्रे कडेन आसा
विशू जर सातांड्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मनशां बरोबर आहा हे सगळे ब्लॉक डिजॉल्व करतना तांकां कॉन्फिडन्सान घेवना मागीर तेजेरूय आमदाराक बद्दल तुमी अशें वायट केलें त्यो सगल्यो गजाली आमी ते विरेशाचे सिंपथायझर आसतले पण हे सगळे ब्लॉक जेन्ना डिस्टर्ब जाता तेन्ना कितें जावंक शकता पार्टीन उबी जी मेंबरशिपाची फूट आहा ती पडपाक शकता आनी तितूनच एड करपा जाल्यार जेन्ना मनोज परबूच स्वता सांगता की विरेशाक आमी सांगता विजया भशेन परफॉर्म करा सो विजयाक ते मानता हे RGB वाले विजयाक लिडर मारूं शकता कितें दिसता पांडुरंग बाब ही जी RGPची सद्या परिस्थिती आसा आय एम आस्किंग अ व्हेरी फ्रँक क्वेश्चन की ज्या तरेन हे सगळे गजाली घडल्या पळय तांणी मागीर तांगे ती वॉट्सॅप चॅट्स लीक जाली हें जालें तें जालें डू यू थिंक पीपल वील टेक RGP सिरियसली एनी मोर कारण एक विरेश आमदार म्हूण आसा ताकाय आतां व्हडलें टेन्शन आसतलें स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जिखपाचें कारण पयलींच विरेश कितें हजारांनी मतांची लीड घेवन जिखिल्लो आमदार न्ही नंबर 1 नंबर 2 जेन्ना तूं 100च्या भितर लीड घेवन जिखता आनी तेन्ना तुगेले पार्टीचे दर दिसाक तुगेली लज वचत आहा आनी लोकांनी तुगेले ज्या तरेन पक्षाक सिरियस घेवपाक जाय आशिल्ले आनी लोक घेवपाक वताले इतल्यान तुमी लोकांक सांगलें की बाबा तुमी आमकां सिरियसली घेनाकात आमी ही असलीच कबड्डी खेळत रावतले तुमी आमकां प्लीज सिरियसली घेनाकात अशें दर दिसाक सद्या RGP सांगता एक दीस तुगेले वॉट्सॅप चॅट्स लीक करून सांगता एक दीस तुगेले शिरोडा ब्लॉक मुखार येवन आपल्याला स्टेटमेंट दिवन सांगता एवरी डे RGPचे सद्या फाटले एक 10-12 दीस आसतला आमकां सिरियसली घेनाकात आनी दर दिसाक हे लोकांच्या मनाचेर ठासोवपा खातीर ते कितें जाल्यार कितें तरी उपद्व्याप करत आहात बरोबर तुका दिसता जेन्ना पक्ष तुगेलो असल्या एका भयंकर स्पायरलिंगा भितर सांपडटा लोक तांकां सिरियसली घेतले पूण मग तांकां सिरियसली घेवपाच्या लोकांनी सोडून दिला म्हणजे आतां आमी जेन्ना उलयता आमकांय लोक फोन करून सांगता तुमी ताका कित्याक सिरियसली घेता रे काय म्हणून परत परत ते कित्याक तांचे उलयतात असे लोक आमकां सांगपाक लागला ते RGP ते RG प्रँक जाला म्हणजे रिव्होल्युशनरी कोण प्रँक पार्टी जाल्या ती ते प्रँक करपाचें सो हे तेंचे तांकां लोकांनी आतां सिरियसली घेवपाचें बंद केलां आनी हे बेगीन जर मिटना तेंच्यांनी प्रमोद जे कितें आसा सेटलमेंट जावपाक जाय विशय ना जाल्यार तांकां तेंची ती जागा जी आसा ती 2027च्या इलेक्शनान दिसतली पूण लोकांनी इतलें शुअर की तांकां सिरियस घेवपाचें बंद केलो लोकांनी पूण तेंच्यांनी ते आपलें मिटोवपाक जाय जे कितें विशय तेंचे आहा ते मिटोवपाक जाय आनी खरेंच ते सिरियसली पार्टी चलयतले जाल्यार तो सिरियस एक प्लान घेवन लोकां मुखार तेंच्यांनी सारकें येवपाक जाय खरें लास्ट विशय उरता तो MGPचो त्या पक्षाची एक गजाल बरी आहा ते सत्तेर आहात तुका ते सत्तेरूच आसतात सो तांगेली जी एक स्ट्रॅटजी जी आसा पळय ती स्ट्रॅटजी इज व्हेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रॅटजी सत्तेर येवप म्हळ्यार जर ह्या सगळ्या पक्षां भितर जर खंयच्या तरी पक्षाक जर सत्तेचें राजकारण कळटा आसत जाल्यार तो महाराष्ट्रवादी गोवंतक पक्ष अशें आमच्यान सांगपा जाता म्हणजे BJP सुद्दां एक आयडियोलॉजी किंवा कितें मुद्दे घेवन झगडटा काँग्रेस सुद्दां एक आयडियोलॉजी किंवा कितें मुद्दे घेवन झगडटा गोवा फॉरवर्ड सुद्दां कितें आयडियोलॉजी किंवा मुद्दे घेवन झगडटा RGP सुद्दां फॉर ऑल दियर फॉल्ट आपल्याला एक आयडियोलॉजी आनी मुद्दे घेवन झगडटा MGP सत्तेर येवपाक झगडटा हां सत्ता हेच तुगेलें साध्य साधन सुद्दां न्ही साध्य ही जी MGP आसा पांडुरंग बाबान तांकां मातशें म्हाका हें दिसलें कितें अतिशयोक्ती दिसली की ते स्वतंत्र वचून निवडणूक बी लढयतले बी म्हणून 4 जाग्याचेर 4 जाग्यांचेर ओके तुका दिसता MGP आज स्वतंत्र बी ओपोजिशनाची जी दशा आहा सद्या ती पळयतगीर समजा BJPन तांकां किकवत सुद्दां केले ते स्वतंत्र बी वचून तुगेले वेंचणूक लढयतले दोनना MGPन वेगळे वचून पयला कांय साध्य जावना 2012च्या वेंचणुकेक ते BJP बरोबर येयले तेंच्यांनी 3 आमदार जाले तेंचे तेन्ना 2 वयल्यान 3चेर पावले तेन्ना तेंचो वोट शेरूय वाडलेलो तेंकां तशें सीट बी दिल्ले तेजे उपरांत 2017 तेंचे एंडाक बिस्कटले तेंकां काडले सो ते वेगळे गेले व्हडलो हें जालो ना व्हडलो 3 आमदार येयले तेजे बट तो कितें व्हडलो आनी तेजे वयर वचपाक पावना तितलीच धांव तेजे उपरांत 22 ते ओपोजिशनान आसले एंड टायमाक म्हणजे सेकंड हाफ इयराक म्हणजे प्रमोद सावंतान टेक ओवर केले तेन्नाच तेंच्या आमदाराचो फक्त 2 आहा सो आनी वोट शेरूय तेंचो देंवला सो ते तृणमूल काँग्रेसीच्या अलायन्सान गेले तेजे पयलीं ते भाशा सुरक्षा मंचाच्या अलायन्सान बी गेले ह्यो बाकीचे कडेन ओपोजिशनाचे म्हणून पार्टी म्हणून आसता तेंचे कडेन तेणी अलायन्स करून पयले आनी आतां काँग्रेस सारकी जे पद्दतीन काम करता तेची गॅरंटीन अलायन्स करून कॉन्स्टिट्युएन्सीन फ्रेंडली फायट करुया अशें म्हणपाक आहा सो ते गॅरंटी दवरूं शकना अशे टायमार ताका ऑप्शन उरता BJP बरोबर रावन BJP
म्हाका दिसता हार्डली 5 सीट बी तांकां ऑफर करतले, कारण BJPचे आतां कॅन्डिडेट आमी म्हणटा ते एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेट वाडला, सो तेंचे सारकेच स्ट्रॉंग होल्ड आहा ते BJP तांकां दिवंक शकता. इवन पिरवळ सुद्दां BJP तांकां दिवचो ना. BJP जाय जाल्यार तांकां शिरोडा ऑफर करूं शकता. शिरोडा कितें तेंचे चेंजीस करपाचे चल्ला म्हणून आयकता ते ऑफर करपाक शकता. फोंडे दिवचो तांकां, मडकय दितले, एक वेळ मांद्रे दिवचे ना, पेडणे दितले, असले कॅल्क्युलेशन्स तेंची चल्ल्या आतां ह्या स्टेजीचेर की तुमी तुमचे कॅन्डिडेट तयार करा म्हणून. सो बीजेपी वील डिक्टेट द टर्म्स. हय डेफिनेटली. मगोचें कितें म्हणटा स्वतंत्र तुवें म्हूण तांकां स्वतंत्र बी घडये तें मना सारकें जालें ना. तूं खरें दिसता तें स्वतंत्र वचपाचें तंत्र तांचे कडेन उरलां आतां. उलोवना प्रमोद, पूण हाच्या पयलीं कशें आहा तांकां 2 फावटी गव्हर्मेंटांतल्यान काडल्या उपरांत ते परत त्याच गव्हर्मेंटान मंत्री म्हणत म्हाका दिसता फाटल्या 30-35 काळ हेज्या हातून राजकारणांत जर पळयलें जाल्यार हायस्ट कोण मंत्री जर आसा जाल्यार सुदीन ढवळीकर. तेज्या इतल्यान कार्यकाळ खंयच्याच मनशान पळोवंक ना. सो तेजें एक राजकारण करपाची वेगळीच पद्दत आसा. तो आमी म्हणटा तशें हेका आहा लास्ट टायम तो BJP कडेन कितें तरी प्री जो आसा इलेक्शन पयलीं अशी चर्चा जावंक शकता की आमी 3-4 जागा ट्राय करता म्हणून. आनी BJP कशें आहा फायनली BJPक लास्टाक कोणाचो ना कोणाक तेको घेवचो पडटा. तो एकटो म्हणून आपूण वचना केन्ना. तेजे कडेन 20 दी ताका 21 दी कितलेंय तुका दी तुका ते बाकीचे घेतात तो. सो BJPक ती गरज आसता लास्टाक. सो तो एक प्रयत्न सुदीन करूं शकता. आनी आतां सुदिनान पळयलां फोंड्या सारकी प्लेस जी आहा तांकां, फोंड्या मडकय म्हूण हे 2-3 कांय जागे आसात, मांद्रे पेडणे अशे कांय जागे आहात की थंय सुदिनाक मगोचो स्ट्रॉंग हे आसा दिसता ताका की आसा आपलें कितें तरी म्हणून अस्तित्व. पण ताका मगोची स्ट्रेंथ ही ते कॅन्डिडेटा वयल्यान येता. कॅन्डिडेटा वयल्यान येता ऑफकोर्स. सो ही जी परिस्थिती आसा लौकीक फायनल जावं क्विकली आमी त्या विशयाक टच करया ते म्हळ्यार तुगेले आम आदमी पार्टी. तांगेले आमदारांचें भवितव्य कितें? आम आदमी पार्टीचे ते इलेक्शना पयलीं जे फोर्सान येयल्ले ते 2 आमदार येयले तेंचे, आनी तेंच्यांनी काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्डांतले म्हणजे अशें कितें BJP स्ट्रॉंग होल्डान वचून बी आमदार करूं ना. 2 आमदार येयले ते. पण तेंचो इम्पॅक्ट वयर दिल्ली सरकार पडल्या उपरांत केजरीवाल सत्ते भायर आयले तेंचो इम्पॅक्ट तितलो व्हडलो दिसना. खुबश्यो गजाली ते स्टेटी भितर करता, पण तो इम्पॅक्ट ते पेक्षा RGP खूब इन्फ्लुयन्स आहा म्हणपाचो लोकां मदीं आम आदमी पार्टी पेक्षा. सो आनी ते आमदार साश्टींतल्यान येयल्या. साश्टी जंय काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड ते पळोवया फुडली खंयची वाट. ते प्रत्येक मागीर लिडर आपले चिंतलो. इवन विरेशाक आमी धरलो, विरेशाक आमी सांगना 76 मतांनी जिखलो तो वोट्स ब्रेक जावन. आनी काँग्रेसी कडेन कॅन्डिडेट नासलो जाल्यार काँग्रेसी कडेन मातसो स्ट्रॉंग आसलो जाल्यार तेजी वोट ब्रेक जावपाची. सो आयच्या डेटीक एक काँग्रेसीक रेडीमेड आमदार मेळपाक शकता. सगळ्यांक आपले विचार करचे पडटा, कारण RGP अशी मनोज आनी विरेश ब्रेक जाल्या उपरांत सांतांद्रेंतले मनोजाक फॉलो करपी लोक आसतले ते रावचे ना विरेशा वांगडा. सो विरेशाक ते 76 मतां गेली तेजी जी ताका जिखोवन दितली. सो ते पयले ताका तो विचार करचो पडटलो. आनी हे बाकीच्या तांकां आपले विचार करतले सारके इलेक्शन येना. हे बरोबर आम आदमी पार्टीची जी परिस्थिती आसा की आमदार 2 आसूं पण ते आमदार फायनली स्वताचो विचार करतले हें पडटा तुका? हय हय सामकें हय. कारण ती प्रमोद राज्यांतली परिस्थिती आतां जर पळयली जाल्यार ती आम आदमी पार्टीच्या फावरान काय आसा चित्र खंयच ना. सो हे इलेक्शन जें आसा न्ही ते एक म्हणल्यार अलायन्स जर जावपाक जाय, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, RGP, आम आदमी पार्टी सगळ्यांची अलायन्स जावपाक जाय. तशें जर जायना न्ही जाल्यार ते एकामेकाचें नुकसान करतले आनी कांयच करचे आनी BJPक चान्स दितले बेस्ट. म्हाका हांव सदांच ही गजाल ह्या दिसांनी म्हणटा की द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ BJP रायट नाव आफ्टर दियर ऑर्गनायझेशन आनी इलेक्शन प्रिपेर्डनेस इज द ओपोजिशन. ओपोजिशन BJPक सद्दां इतली स्ट्रेंथ प्रोवायड करता की मदीं मदीं तुकाय प्रश्न पडटा तसो म्हाकाय पडटा की हे विरोधक काय हे सत्ताधारी विरोधक. कारण केन्ना केन्ना हे जे वागतात आनी उलयतात ते सत्ताधारी विरोधक कशे दिसतात, ऑर ते सिलेक्टीव विरोधक. म्हळ्यार ह्या इशूंचेर उलयतले, ह्या इशूंचेर उलोवचे ना, असले विरोधक मेळटले. हातूंत भितर 2 आहात. हातूंत भितर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचें नशीब आसा आनी मुख्यमंत्र्याची कळाशी आहा की तें नशीब घडोवन हाडपाची. सो ह्या खातीर आमी तांकां फूल क्रेडीट दिवपाक जाय. पण ताजो राज्याच्या राजकारणाचेर परिणाम कितें जाता हें आमी सद्याक पळयतात. फुडेंय बी आमच्या गोंयकाराच्या पदरांक हीच परिस्थिती काय हो विचार म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या एटलिस्ट 6 म्हयने पयलीं तरी सुरू जावपाक जाय. तातूंतल्यान कोण बोध घेतलो काय ना हें म्हाका खबर ना. अपेक्षाय दवरप सद्याक आमी म्हाका दिसता बरेंच कमी केलां न्ही पांडुरंग बाब. सो आमी फक्त ही वस्तुस्थिती तुमच्या मुखार मांडटात. कितें जातलें तें पळोवया. आज इतल्याचें थांबतात. लौकीक बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.